सरकारान गोय कोंकणी अकादमीचेर पुराय दुर्लक्ष केला। आपल्या हक्काचे घर सोडून सरकार ही अकादमी BSNLच्या भाड्याच्या बिल्डिंगेंत व्हरता। सरकार ह्यान फुडें ही अकादमी भाड्याच्या बिल्डिंगेंनी भोंवडयत रावतलो काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला। काँग्रेसीच्या काळांत ही कोंकणी अकादमी स्थापन जाल्ली, पूण भाजप सरकारान हाचेर आतां अन्याय चलयला। कोंकणी भास फुडें व्हरपा खातीर सरकारान अजून मेरेन ह्या अकादमीचेर अध्यक्ष नेमूंक ना आनी समिती स्थापन करूंक ना। कोंकणी अकादमीक शासनाची सुवात दिवची आनी आश्वासना प्रमाण कोंकणी भवन स्थापन करचें अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केल्या। कोंकणी खातीर वावर करपाक जाय। आमी सगळ्यांनी आमचे कोंकणीक प्रोत्साहीत करपाक जाय। आमची कोंकणी सदैव जागृत उरतली। आमची कोंकणी सदांच आमकां गोंया बद्दल आनी गोंयकारपणा बद्दल आमकां जागृकताय दितली। ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी सरकार म्हण, विविध संस्था म्हण, राजकारणी म्हण सगळ्यांनी मेळोन कोंकणी खातीर वावर करपाक जाय। जेन्ना गोंयान BJP सरकार हांगा राज्य करपाक लागले, तो BJP सरकारान कोंकणीचेर दुर्लक्ष केलें। कोंकणी खातीर लोक झगडपी आसले, त्या झगडप्या लोकांचेर अन्याय केलो, भाशेचेर अन्याय केलो आनी गोवा कोंकणी अकादमी ज्या तरेन चलपाक जाय, ज्या तरेन तेची काँग्रेसीन बुनयाद घालून चालीक लायिल्ली, ती मुखार व्हरपाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सपशेल अपयशी थारलेलें आसा। मुवींग व्हॅन, चलती फिरती लायब्ररी गोंया खातीर अर्पण केली। गोंय कला अकादमीक ती गाडी दिली, त्या गाडयेन सगळीं बुकां आनी उद्देश आसलो ही गाडी गोंयभर भोंवतली, वाड्या वाड्यांचेर वयतली। ती पुस्तकां त्या वेळार मेळनासली, सो वाड्या वाड्यार वचोन वाचक वाडटले, कोंकणीची उदरगत जातली।